कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आम्ही 1.5 वरा मीटिंग केली अजूनही असा आमच्याबरोबर आमचे कलेक्टर असले, स्नेहा घेते, आमचे डेप्टी कलेक्टर असले, मामलेदार असले, मुळगावची सरपंच असली, पंचायत बॉडी, मुळगावचे बाकीचे कमिटीचे शेतकी कमिटी, कमदार कमिटीचे मेंबर्स, अध्यक्ष असले, देवस्थानाचे अध्यक्ष असले, सगळेजण असले रिप्रेझेंटेटिव्ह। सो खूप वेळ चलली जे लोकांचो एक विषय असलो की लिजान घरां आसा ती हे करपाची। सो हांव त्या विशयाचेर ठाम आसा आनी ते म्हणटाले 50 मीटर बफरचो। लोकांचें म्हणणें कितें आशिल्लें, आरपीन 100 मीटर बफर दवरला तो एप्लाय करचो, दे आर रेडी। मागीर आमच्या कलेक्टरान तांकां सजेशन केलें की आमी 100 मीटर मार्किंग करुया 50 मीटर आनी वी वील सी दोगांयनी एडजस्ट करून खंय तरी करुया। सो डिस्कशन वॉज गोईंग ऑन। मागीर ताचो लेकाचो इश्यू आसलो, हांच्यानी हांगा पोंड बरयला, गांवांतल्या लोकांक लेक जाय। सो मागीर ते कितें म्हणपाक लागले, कंपनी वॉज नॉट रेडी टू से एज अ लेक, आनी मागीर म्हणटाले ते एनजीटीन आसा। सो मागीर कलेक्टर म्हणपाक लागले की एनजीटीचे डिसिजन मारता। आनी थर्ड इश्यू येयलो एम्प्लॉयमेंट आनी हे सगळे इश्यू येयले। म्हजो हांव तांकां एक ठाम सांगलें, तुमी जर तुमचे सगळे कंपनी कायदे सांगता जाल्यार मुळगांवच्या लोकांनी धूळ कित्याक खावपाची? सो मुळगांवच्या लोकांक कन्सिडरेशन कितें तरी आसपाचें वेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, जाल्यार तांच्यांनी धूळ कित्याक खावपाचें? तशें कंपनीन करपाचें, जाल्यारच ते लोकूय म्हणून हें करतले। पण एक आसा, आमकां सस्टेनेबल मायनींग जाय, त्या लोकांक कंपनी सुरू जाल्ली जाय। अशें काय त्या लोकांक कंपनी बंद जाली, कंपनी सुरू, पण त्या लोकांच्या गांवांतल्या लोकांचे आनी तेंचे जे डावट आसा ते थोडे सॉर्ट आउट करपाकच जाय न्ही तुका। सो हांवूय त्या गांवांतल्या हांव लोकां बरोबर सहमत आसा। या मिटिंगेचो कितें सुटावो पॉझिटिव्ह येतलो हे सगळं? सो येतलो, डेफिनेटली येतलो। मातशे कंपनीन मातशें आनी एग्री करूं जाय। गांवांतले लोक आमचे एग्री जावपाक आसात, पण ते थोडे लोक आसा आनी कशें आसा ते गांवांतले बाबडे कमिटीज येयल्या, देवस्थान कमिटी म्हणून कम्युनिटी, तांच्यांनी वचून गांवांतले तांकां तांच्या गांवांतल्या लोकां कडेन विचारून तांची सहमत घेवंक जाय। कलेक्टर वॉज क्वायट पॉझिटिव्ह, आय वॉज ऑल्सो पॉझिटिव्ह, पण कंपनीन कितें तरी मातशें कन्सिडरेशन करपाक जाय, कळ्ळें? इतलें खरें आसा। आमी लोकां बरोबर आसा आनी वी आर रेडी। आमकां कंपनी सुरू जाल्ली जाय म्हणून आमी हे सगळे फुडें स्टेप इतले घेतलेले आसा।